दक्षिण गोंयचे सगळे लोक आपल्याकूच लोकसभा वेंचणूक लडोवपाची विनवणी करतात, मात सध्या तरी आपलो विचार ना. म्हज्या अदमासा प्रमाण ह्या खेपेक लोकसभेचे दोनूय जागे भाजपाकूच मेळटले असो दावो बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमावान केला. सध्याच्या दक्षिण गोंयच्या खासदारान 5 वर्सांक 5 कोटी मेळटा असून लेगीत कसलीच उदरगत केल्ली ना. मात आपणे हाचे आदीं खासदार म्हणून वेंचून येवन 5 वर्सांक मेळपी फक्त 1 कोटी रुपयांनी उदरगतीची सगळीं कामां केल्लीं आसात अशें चर्चिलान ह्या वेळार म्हणलें. लोकसभा इलेक्शन पण म्हणटा लोक डिसायड करतलो. जेन्ना म्हाका जाय जाण सांगपा येयलाय हांवें आजून डिसिजन कांय घेतलो ना. कित्याक म्हाका हांव 2 पार्टी लोकसभा इलेक्शनां जिखलां. तुका एक पार्टी हांव इलेक्शनां जिखलां. म्हाका हे काँग्रेसीन उतरां म्हणली, काँग्रेसीन मुच्यांनी त्या टायमाचेर काँग्रेसीन कोण लुजील फादर आहलो जायत आहले ते मागीर काँग्रेस सोडली म्हणून लुजना. तेमी म्हाका म्हणलें जरी तरी हो तरी एदवार्ड फादराच्या इलेक्शनां बसता दिल्ली वयता जाल्यार दिल्ली जाय तसो शिकपा जाय म्हणून. ना एदवार्ड फादराक त्या टायमाचेर म्हगे ओन पार्टीचेर उडयलो आनी हांव दिल्ली गेलो. आनी दिल्ली त्या टायमाचेर न्हू हांवें आमकां एमपीक वर्सा 1 करोड मेळटालो. 1 करोड डेव्हलप करपाक. तुमच्या आनी बारशें वचोन खुशालकाय जावपा जाता. त्या लोकांक थिंगा हॉल आसना. तेंगे लग्न बी करपाक कॅप वयताले. थिंगा हांवें पयलीं हॉल बांदून दिलें, बोरवेल बांदिल्ले. मालिकाच्यान ते कॉलेजीक तेंगे एक रूम बांदिल्लो. अशें करून हांव 1 करोड हांव कितलें काम करतालो. 5 करोड मेळटाले वर्साक. 2 पाटी एमपी हांव इतूं काम करतालो हांव. पूण आतां एमपीक 5 करोड मेळटा हेका वर्साक. म्हणजे 5 वर्साक 25 करोड. कितें काम केलें हुंय म्हाका दिसता पण हांवें कितें काम केलें तें.